केंद्राच्या पर्यटन ग्राम उदरगत योजनेखाला गोंयांतल्या खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आणि साळ या 5 गावांनी पर्यटन खाते काय सुविधा उपलब्ध करून दितले। या 5 गावांनी मल्टीपर्पज सभाघर बांधतले। या सभाघरांनी गावचे खाशेलेपण आशिल्ले उत्सव आणि हेर सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो। खोतीगावाक 2023 या वर्सा भारतातले उत्कृष्ट पर्यटन गाव म्हणून भोवमान मेळिल्लो, जाल्यार बांदोडा गावाक वेलनेस श्रेणीत पुरस्कार फावो जाल्लो। सुरवेक चोडण जुव्या वेल्या गोलती नावेली तशेंच चोडण, खोतीगांव आणि वेरे वागुर्मे या गावांची पर्यटनाच्या दिश्टीन उदरगत करपाचे आशिल्ले, पूण दर्या वेळांपासून पयस आशिल्ल्या गावांचो या संकल्पनेखाला विचार जावचो म्हणून खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आणि साळ ही गावां निवडली। ही संकल्पना फुडें व्हरपा खातीर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान एका सल्लोगाराची नियुक्ती केल्या। हो सल्लोगार या गावां खातीर डीपीआर तयार करतलो। या गावांची जातली उदरगत खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आणि साळ। पयली गोलती नावेली चोडण, खोतीगांव आणि वेरे वागुर्मेचो जाल्लो विचार, पूण उपरांत दर्या वेळांपासून पयस आशिल्ले गांव निवडले। 5 गावांनी उबारतले मल्टीपर्पज सभाघर। सभाघरांनी जातले उत्सव आणि सांस्कृतिक कार्यावळी। संकल्पना फुडें व्हरपा खातीर जीटीडीसीन सल्लोगाराची केल्या नियुक्ती। सल्लोगार या गावां खातीर तयार करतलो डीपीआर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।